सांगे एसटी आरक्षणाविषयी शेकड्यांनी समर्थक आयतारा मंत्री सुभाषाच्या घराकडे जमिले. सुभाषान सांगे सोडचे न्हय असो हट्ट तांच्यांनी धरिल्लो. तशेंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान माफी मागची म्हूण मागणी लेगीत केल्ली. हाका लागून सांग्यार एसटी आरक्षणाचो मुद्दो आनी मंत्री सुभाषाच्या राजकी फुडाराविशीं प्रस्न निर्माण जाल्ले. मात आतां ह्या चर्चांक वेगळोच ट्विस्ट आयला. सोमारा मुख्यमंत्री सावंत, दामू नायक, मंत्री सुभाष आनी तांच्या समर्थकांची पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात बसका जाली. हे बसके उपरांत आरक्षणाचेर तिडकल्ले मंत्री सुभाषाचे समर्थक थंड जाले. फाटल्या 2 दिसांत सांग्यार कांय गैरसमज निर्माण जाल्ले ते मुख्यमंत्री आनी दामू नायक हांच्या वांगडा बसका घेतले उपरांत पयस जाले. एसटी आरक्षणाविशीं आमचें ऑब्जेक्शन ना हो प्रस्न आतां सुटावो जाला आनी तातूंत कसलोच गोंधळ ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. आनीक सांग्या भितर जे गेले 2 दीस कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग आनीक वादावादी चल्लेली ताचेर आयज अंतीम ताका स्वरूप आयिल्लें आसा आनी कसलेच प्रकारच्या पार्टीचेर कसलेच प्रकारचो दोशारोप जायनासतना आदरणीय मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष तांणी ह्या विशयाचेर एक यशस्वी तोडगो काडलेलो आसा. तोडगो म्हणजे विशेष अशें कांय ना. ड्यू टू मिसअंडरस्टँडींग आमचे कार्यकर्त्याचे कांय तरी भावनीक प्रश्न आशिल्ले आनी ताका लागून हो प्रश्न जाल्लो. विशेष म्हणजे आरक्षणा वेल्यान आमचे सांगे मंडळाचे कोणाचेरच कसलोच आक्षेप ना. फक्त आक्षेप आशिल्लो की खंय तरी आमकां कॉन्फिडन्साक ना आनी बाकीचे कितें आशिल्ल्यो गोश्टी म्हणजे आतां सविस्तर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्ले आसात. म्हणजेच आमी ह्या हातून भितर कसलेच प्रकारचे कसलोच गोंधळ ना आनी आमचे मनान भितर आतां कसलोच म्हणजे किंतू उरलेलो ना. एसटीचो निवडून हाडपा खातीर हांवें पयलींसान विशेष आतांच सांगना, पयलींच्यान सांगलें आसा जो पार्टी म्हाका उमेदवार दिता तो एसटीचो आसूं कोणी आसूनी कोण दिता तो निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हजी आसा. 2 दिवस आरक्षणाच्या संदर्भात गैरसमजुतीच्या हातून काही वेळा कार्यकर्त्यां भितर राग आणि किंवा ती माहिती तांकां सारकी मेळूना त्याबद्दल संशय आशिल्लो. पण तो सगळो तांच्यांनी अचानक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सुभाष फळदेसाय हांकांय ताच्या घरा कडेन वचून ह्या संदर्भात आमकां स्पश्टीकरण दिवचें आनी कशें जातलें कितें जातलें हाचेर तांचे कडेन बाचाबाची जातली म्हणजे उलोवणी जाली आनी ताजे सगळे पडसाद संबंद गोंयभर मिडिया पासून सगळे कडेन हो विशय आनी ते सगळी प्रक्रिया कशी आसा कितें आसा ही सगळी समजून सांगले नंतर आमकां तांच्या गैरसमज जो कितें आशिल्लो तो पयसूय जाल्लो आसा. मजगतीं सांगेच्या लोकांचो मतभेद मिटोवपाक आमकां येस आयले. फुडाराक पक्ष जो निर्णय घेतले तो तांकां मान्य आसा. मंत्री सुभाष हांच्या फुडारा विशीं पक्ष योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री सांगता. 2 दीस जे लोकांचो मतभेद आशिल्लो, मनभेद नासलो, ओके, तो मतभेद मिटोवपा खातीर आमी यशस्वी जाले. तांची काही कन्फ्युजन्स आशिल्ले कारण थंयसले सगळे कार्यकर्ते बाब सुभाष फळदेसायचेरूय तितकोच प्रेम करतात, तांचेर मोग करतात. तांणी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात फाटलीं 15 वर्सां त्या मतदारसंघात उजगतीची कामां केल्या. सडनली सांगे मतदारसंघ हो एसटी रिजर्व जाता म्हटल्या उपरांत काही कन्फ्युजनां जी क्रिएट जाल्ली. ही कन्फ्युजनां क्रिएट जाल्ल्या कारणान जे काल 2 दिसांत जो सांगे मतदारसंघात एक पॉलिटिकल टर्ब्युलन्स जाल्लो पळय तो टर्ब्युलन्स हांवें त्या खातीर म्हटलें तांचे मतभेद आशिल्ले, मनभेद नाशिल्ले. हांगासर येयल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं सगळ्या पद्दती म्हणजे सगळ्या समाजाचे एसटी आसतले, ओबीसी आसतले, धनगर कम्युनिटी सगळ्या कम्युनिटीचे कार्यकर्ते आयजूय आसात आनी ते सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसात. ते सगळे सुभाष फळदेसायच्या बरोबर आसात आनी जो निर्णय इन फ्युचर पार्टी जो सांगे मतदारसंघाच्या बाबतीत घेतले तो निर्णय तांकां सगळ्यांक मान्य आसा. सुभाष फळदेसाय आमच्या पार्टीचो व्हडलो लिडर आसा, पार्टीचो आमचे प्रमुख कार्यकर्तो आसा. त्या खातीर तेजोय विचार योग्य त्या वेळार योग्य विचार हो पार्टी करतले. ती सांगे मतदारसंघात ह्याय फुडें म्हणजे परत एकदा कमळ फुलतले हे आमकां विश्वास आसा. सांगे मतदारसंघातले भारतीय जनता पार्टीचे काम बाब सुभाष फळदेसाय हाच्या नेतृत्वा सकयल ते वाडटले आनी सुभाष वेळीप हो आमचो तेचो मंडळाचो अध्यक्ष आहा. त्या दोगांयचे नेतृत्वा सकयल संघटनेचें काम आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचें काम एज अ आमदार आनी मंत्री म्हणून तो फुडें वतलो. कोणूच एसटी आरक्षणाच्या विरोधात एकटोय मनीस ना. सगळ्यांनी एसटी आरक्षण जे आसा पळय ताका वेलकम केल्लें आसा. त्याची काही कन्फ्युजन्स आशिल्ली तीच रिजॉल्व केली. काय कोणीच कोणाची माफी मागूंक ना. काल म्हणटाले माझे मिनिट एकूच मिनिट ऐक. तांच्यांनी सांगलें आमचें कन्फ्युजन आशिल्लें ते कन्फ्युजन रिजॉल्व जाल्लें आसा. त्या खातीर कोणी कोणा माफी मागपाची गरज ना.
आमचे विदीन द फॅमिली मॅटर आसा आनी इट इज रिजॉल्व. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू आसा अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान आमकां दिलां अशें सांग्यावेल्या मंत्री सुभाषाच्या समर्थकांनी सांगलें. एसटी आरक्षणूच मुखेल मुद्दो आशिल्लो. सांगे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरलो आनी पक्षान थंय उमेदवार उबो केल्यार आमी त्या उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर वावुरतले अशें तांचें म्हणणें. आता जेन्ना पार्टी फुडें उरलें तेन्ना मागीर सांगलें न्हू अजून रिजर्वेशनां कांय जालें ना, एचपीडी अजून प्रक्रिया कांय जालें ना, एचपीडी जातली म्हणटा आमकां कांय खबर नासलें. आमी तेच मंत्र्या कडेन विचारलें. अध्यक्ष दामू नायकान माफी मागपाक जाय म्हणून मागली. दामू नायकाचो दुसरो प्रश्न आमचे रिजर्वेशनाचे आसले, रिजर्वेशनाचे एसटी भावाचे रिजर्वेशन आसले तेंचे आमचे आसले ते आतां सीएमान आमकां क्लियर केले. मेसेज क्लियर केले अजुनूय चालू आसा, अजुनूय कांय ते फायनल जालें ना रिजर्वेशनाचे, ते जातलें. रिजर्वेशनाच्या सुभाष फळेचा तिकेट दिना जाल्यार तुमी बीजेपीचे सीट उडयताले म्हणून ना अजुनूय ते प्रक्रिया चालू. जेन्ना पळय पार्टीन आमकां दिलो बरो कॅन्डिडेट आनी रिजर्वेशन जालें जाल्यार आमकां पार्टी काम सांग्यार रिजर्वेशन जावपा ना अशें कितें उलोवप जालां ना, अजुनूय तशें कांय जालें. प्रक्रिया चालू आसा. हें चालू प्रक्रिया आनी कितें उरली ना चालू आसा, ते जातना काका ती मुद्दम घडोवन हाडलेली. घडोवन हाडला की आमकां डावट आसलेले रिजर्वेशना बद्दल आमकां डावट आसले. डावट कितें हेच केन्ना मागीर सपोज जालो सांग्यार जालो मागीर कितें तुमचें? ना ते जातल्यार मागीर विचार पळया ना कितें विचार काय म्हणजे रिजर्वेशनाच्या विरोधांक आसा तुमी? विरोधान आपण मुख्यमंत्र्यान आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू आसा म्हूण स्पश्ट केल्या उपरांत आतां सांग्यार एसटी आरक्षण जातलें काय ना, राजकीय आरक्षण जालें जाल्यार मंत्री सुभाषाचे समर्थक पक्षान दिल्ल्या उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर वावुरतले काय? एसटी आरक्षण जाल्यार मंत्री सुभाषाचें कितें? ताका पक्ष खंयचो किल्लो दितलो अशे जायते प्रस्न उपरासले बगर रावना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीज.